गुलामपणांतल्यान सोडयली अशें पोरजेक पास्काचे गुलामपणां सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो उपकार केलोय. देवा जिवांचे पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. तेज पुतान कुत्सार उमकळटना आपले कडवळांतल्या रोगताचें उदक व्हांवशें केलें आनी आपले पुनर्जन्मा उपरांत तिसांकणे अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगळे कर्जां म्हजें सीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें पवित्रान दियात. तर आतां जे पवित्र बेचेर दीस घाल आनी स्नान संस्कार ही जर तिका सुटो शिकोर. ते सारके आतां रुचलेलो पूण पास्कान बसतलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पास्की सैंबात्या चड मेळेपणांतलो इंद्र जावन वयर सरूं. आमकां व्हडलें फेस्त तें मुखेली फेस्त आमच्या धर्माचें. त्याक जेजू संवसारांत येयलो तो मरूंकूच आनी जिवन जावन आनी आमी तेजे बरोबर मरतले आनी जिवन जातले. हें व्हडलें भाग आमकां जेजून हाडलें. इस्टराच्या वरवीं आमी कितें शिकोवंक शकता फादर, आनी गोंयच्या खातीर मेसेज तुमची कितें आसतली? परवांचो आमचो मनीस जायते फावटी निराश जाता, पूण निराश जावपाची गरज ना. आमकां बोरवांचो जेजून हाडलो. हय, तसो एक शेतकामती शेत जातलें म्हूण बोरवांशा रावता. हय, अशी भुरगीं एग्जामी करून हार्ड वर्क करून शिकता, पासा जाता म्हूण रावता. ते भाशेन आमी कोश्ट करून आमी जेजू बरोबर जिवन जातले म्हूण आमी रावता. व्हांव केलेल्या त्या उदकान हे पुता जेजू वरवीं आपले देवीक सोकोत घेवंक देव म्हूण तुजो पवित्र आत्मा अशें पवित्रां वरवीं देव सगळें मरून निकी केल्ली आनी निकी केल्ली सगळीं ताचे सगळें जिवितांतूच आमचे मागणे देन तूं आयक. सर्वेस्त्र आमचे बापा क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं. कुशलकायेन गायात सर्गेच्या सगळ्या पदव्यांदो जैताची तोतरे वाजून संवसाराच्या शेमा पर्यान ही बऱ्यांतली बरी खबर मळबा साकून परगट करा. जेजू कोणो जिवन जालो मरणाचे जैताणे वेले जैतिवंत राजा क्रिस्त काल आनी आयज ओरोंग आनी शेवट आल्फा आनी ओमेगा सरकार
शेकडे ताचेच ताची महिमा आणि राजभोटी सासनांच्या सासनाक पवित्र सभा आखे पृथ्वीक शिंपडल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगाता जेजू मरणाचे जैत वेले हे ताचे पास्क ताच्या पातकाचे जैतांत आमकांय वांटो आसा तो देवाचें उतर आयकून आनी जेच्या मरण आनी पुनर्जन्माच्या गूढ समोरमून सुमयाचे पास्कांचो आमी आतां भोक्तीपणी उगडास करुया हे परी ताचे जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताचे सांगाता ह्या सवे आमी जिवंक पावतल्या हो आमचो तीर बरो आसो. नव्या उज्याचेर आमी आशिर्वाद घालता. देवा तुजे पुता वरवीं तुज्या पडजोडाचो उजो बाळट्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी पास्कांचे परबे वरवीं आमचे काळजांनी सर्गाचे ओतरेक पेटय आनी निर्मळ मनाचे आमकां करून सासनाचे पडजोडाचे परबेक आमकां पावय हें मागता क्रिस्ता आमच्या सिम्या वरवीं. आमेन. ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे व्हड उपकार क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे व्हड उपकार सगळे वात पेटोवचे. तुजे फक्त मोहिमा जिवन जाल्या सुम्याक किर्तून जयकार हाडून हांगा जमो जाल्ल्या क्रिस्तांच्या भावार्थाचेर उद्गार उल्हासांनी